विकास शाळेत येवंक सोदता पूण ताका कॉन्ट्रॅक्टर आडायता काय प्रशासन कितें कळपाक मार्ग ना. खोतीगांवची सरकारी माध्यमीक शाळा विकासाक रडटा हें मात खरें. 5 वर्सां जाल्ले शाळेन कात उडोवपाक सुरवात केल्या. दुरुस्ती काम जायना. शिक्षणाचे सोयर सुतक शासनाकय ना आनी प्रशासनाकय. भुरग्यांच्या शिक्षणा कडेन सरकारान खेळ चलयला काय कितें अशें म्हणत पालकांनी संघर्षाची तयारी केल्या. आपलो जो विकास आसा तो अंत्योदय तत्वाचेर आसा आनीक जो खेडेगांवांत लोक रावतात तो सामकोच जर गरीबांतलो गरीब जरी आसा त्या मनशाचो सुद्दां विकास जावपाक जाय अशें दर एक कडेन सरकाराचें आमकां उलोवप आयकूंक मेळटा. पूण सद्याची खोतीगांव वाठारांतली परिस्थिती जाली जाल्यार इतली गंभीर आसा की ह्या खोतीगांवाक सरकाराचें लक्ष आसा काय कितें किंवा खोतीगांव हो ह्या गोंयचो भूभाग आसा काय कितें असो तरेचो प्रश्न पडटा. कारण ह्या खोतीगांव शाळेचें काम गेलीं 5 वर्सां सुरू जाल्लें पूण आजूनय तें काम कंप्लीट जायना. हे जर गेटी जर पळयले जाल्यार हे गेटी आतां पूर्णपणे कळमेवन घट जाल्या, ते कशेंच ओडल्यार येना. जाल्यार हेजे फुडें ह्या भुरग्या जर हांगासर खेळटा आसतना ह्या गेटीक बिटीक जर आपटले आनीक जर कित्याक जालें जाल्यार जबाबदार कोण? होय तितलोच मोठो गंभीर प्रश्न. सद्याक डबल इंजिनाचें सरकार हांगासर पळयलें जाल्यार पूर्णपणे फोल थारला काय कितें अशें आमकां दिसता. म्हाका 2018 हें काम स्टार्ट केल्लें. आज जवळ जवळ 6 वर्सां जालीं. ह्या 6 वर्सां म्हळ्यार हें काम अशें पेंडींग आहा. काम चालू आशिल्लें पूण तेजें सारकें मेंटेनन्स सारकें जालें ना. आतां ह्या डोर पळय कशें कितें जालां तें हेजेर कोण लक्ष घालना काय कितें अशें म्हाका दिसता. आमी कितले फावटी सांगलें, गव्हर्मेंटाक कळयलें आनी गव्हर्मेंट जेईक सांगलें पूण तेजेर कांयच ते लक्ष दवरना. ताणें सगळें बिंडू सगळें जाय आपल्या तशें करून केलां आनी इतलें बरें आमगे इस्कॉल चलतालें. आनी आतां पळयलें जाल्यार ह्या इस्कॉलाची कितें इतले पयशे मोडून गव्हर्मेंटान हेजी कितें दैनीक जाला ती आतां दोळ्यां समोर सगळ्या कडेन दिश्टी पडटा. आनी दुसरी गजाल म्हळ्यार आमगे हायस्कुलां ह्या 8 वर्सां जालीं 100% रिजल्ट लागता आनी आमकां टिचर सारके मेळना. 2 टिचर आमकां फिक्स आसा आनी 3 टिचर आठवड्याक 3 दीस येता आनी हेड मास्तर आठवड्याक 2दा. म्हळ्यार आमच्या खोतीगांवकारांचेर अन्याय काय कितें गव्हर्मेंटान केला जाल्यार आमची भुरगीं आमच्या भुरग्यांचेर अन्याय केला काय? शाळा 100% रिजल्ट दिता. 2 शिक्षक नेमान येतात. 3 जाण सप्तकांतल्यान 3 दीस. हेडमास्टर सप्तकांत 2 खेपे येता. भुरग्यां कडेन आडनदर चल्ल्या पालकांक दिसता. तांणी ह्या संदर्भात बसकाय घेतल्यो. शेवटाक सरकार आयकना जाल्यार रस्त्यार देवपाची तयारी पालकांनी दवरल्या भुरग्यांचो फुडार राखपा खातीर. आयकात पीटीएच्या अध्यक्षाक. पयर आमी फाटले मिटिंगे आमगे पीटीए मिटींग जाल्ली. आमी सगळे पालक आशिल्ले, पेरंट्स भुरगीं आशिल्लीं आनी टिचर आसले. आमी जर गव्हर्मेंट हेजी एक्शन घेतना टिचरांची नाल्यार कसली शाळेची एक्शन घेतना जाल्यार आमी फाल्यां रस्त्यार येवपाची पाळी येतली आमचेर आनी रस्त्यार येवंक पडल्यार बी येतले आमी. कित्याक आमच्या भुरग्यांचेर अन्याय जाता, ह्यो खोतीगांवकारांचेर अन्याय जाता. आमची भुरगीं लास्ट गव्हर्मेंट कितें म्हणटा आमकां शेवटच्या गांवा पर्यंत डेव्हलपमेंटाचेर जावं शिक्षणाचेर वंचीत रावचें न्हू अशें गव्हर्मेंटालो एक नारा आसा. पूण गव्हर्मेंट तर आमकां हेंचेर वंचीत दवरता आनी आमकां जाय तशें तर आमकां ह्या खेडेगांवांनी तर फेसिलिटी दिना जाल्यार आमी कितें खबर घेवपाचें? गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, जवाहर बर्वे आनी निखिल जल्मी.